सभापती पद ही गजाल आपल्या आवडीची न्ही, तरीकय सभापती म्हणून आपणे बरेपैकी काम केलें. दिल्ल्या खात्याक न्याय दितलो म्हणून नवो मंत्री राजेंद्र आर्लेकर मिडिया कडेन उलयलो. तो वेगळी कसली खाती सोदतालो काय कितें म्हूण मिडियान विचारलें तेन्ना आर्लेकर ही गजाल उलयलो. मंगळारा ताणें पंचायत आनी रानां पर्यावरण मंत्री म्हूण ताबो घेतलो. खात्याच्या मुखेल्या कडेन ताणें मंगळारा बसका घेतली. कामाक लागलो की ना की आवड निवड हाचो प्रश्न आसना. जें कितें समोर आयिल्लें आसता तातूंत तें काम करप, तातूंतल्यान आवड ना जाल्यार सुद्दां आवड निर्माण जाता. उदाहरण दिवपाचें जाल्यार सभापती तशें अत्यंत आवडीन हांवें तें घेतिल्लें अशें न्ही सभापती पद, पण तें काम करता करत लक्षांत आयलें की हातूंत भरपूर करपा सारकें आसा. तातूंत हांव इतलो इनवॉल्व जालो भितर पूर्णपणे आनी तें आवडीन सगळें काम केलें. तशी आत्तां म्हज्या हातान जी खातीं आयिल्लीं आसा ती सगळींच आवडीनच करतलो हांव. तें कितें अशें न्ही हें बरें न्ही तें वायट अशें म्हणून कुशीन दवरून तशें जाल्यार तूं काम करूं शकना. हय, ते इशू मुळात कितें आसा कशें आसा हें समजून घेवपा खातीर हांवें त्या त्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक आज आपयल्ले आसात. ते बसतलो हांव पयलीं तांचे कडेन, तांचे इशू कितें आसात. कारण लोक कितें कितें एजिटेशन करतात ते वर्तमानपत्रांतल्यान सगळ्यो बातम्यो येत असतात, पण बऱ्याचदा ते एक बाजू आसता. अधिकारीक स्वरुपाचेर तेजें नेमकें कितें सरकारचें कितें म्हणणें आसा, आमच्या अधिकाऱ्यांचें कितें म्हणणें आसा आनी प्रत्यक्षान तें कितें आसा हें समजून घेवपाची गरज आसा. तें हांव करतलो पयलीं आनी मागीर तूं ते प्रश्न कशे सोडोवप, हाव टू एड्रेस ऑल दोज इश्यूज वील बी डिसायडेड लेटर ऑन. फाटलीं 3.5 वर्सां तुमी सभापती आसले, सगळो कारभार कोंकणींतल्यान चलयलो. कारभार कसो जालो? म्हाका खूब आनंद जातलो कोंकणींतल्यान चलोवपाक मेळ्ळें जाल्यार. स्थानीक भाशेंतल्यान चलोवप हाचो जर म्हाका आनंद जातलो. म्हजो प्रयत्न कशें कितें करपाक मेळटा तें पळयता हांव हांगासर. दाबोळी विमानाक शेवणी आपटुपाचे प्रकार वाडिल्ल्यान विमानतळ प्राधिकरण आनी नौदलाक त्रास जाता. मुरगांव पालिका, चिखले, बोगमाळो आनी सांकवाळ पंचायतीची जिल्लोधिकाऱ्यान एकठांय बसका घेवन कांय उपाय सांगिल्ले. मात प्रस्न आसा थंयच आसा. मुरगांव पालिकेक विमानतळा लागसारच्या कोयराचेर उपाय काडूंक जमना. सांकवाळचो सरपंच म्हणटा शेवण्याचें मायग्रेशन वाडटा तेन्नाच खंय अशे प्रकार घडटात. कोयर हें निमित्त. दाबोळे विमानतळाचेर विमानांक शेवणी आपटून एक्सिडंट जातात. विमान कंपन्यांचे लुकसाण जाता. पॅसेंजरांचे बरे वायट जावपाचो भय. विमानतळ प्राधिकरण आणि नौदळाक ही गजाल सामकी हुस्क्याची. Zero bird hits कभी नहीं होता, but we have to keep it as minimum as possible, and we have to take all efforts, okay, to reduce this bird hits. उसमें क्या होता है, एक बुश का काटना होता है एयरफील्ड में, उसको बर्ड्स को भगाना होता है और बाहर में जो गार्बेज डंपिंग को रिसीव करना होता है. जिल्लोधिकाऱ्यान बसका घेऊन मुरगांव पालिका आणि चिखले, बोगमाळो आणि सांकवाळच्या पंचायतीक कोयराचो विलो लावंक काय उपाय सांगिल्ले. All the 3 panchayats were directed to identify the garbage sites and whatever the garbages are there to clear those garbage. लोक म्हणतात पालिकेक कोयराचेर उपाय काडपाक जमना. गार्बेज हांगा सदांच आसता. म्युनिसिपालिटी जर काडीत ना हांगा तो बर्ड हिट जावन फ्लायट सारके उरता, परत लँड जाता. परत हांगा इतलो एअरपोर्ट लागीं आहा, इतलो कचरो उडयता, एक म्युनिसिपालिटीची गाडी येना, रस्त्याक कशी गा. सांकवाळचो सरपंच म्हणटा कोयर हे फक्त निमित्त. शेवणी आपटप हो प्रकार खंय फक्त बर्ड मायग्रेशनाच्या दिसांनी चड जाता. आता आमी पळयता सप्टेंबर ऑक्टोबर आहे, युक्रेनसान बर्ड्स येतात, ते हांगसर तळे येतात. थोडे बर्ड्स पिरियडिकली ते फ्लायिंग जायत असतात. ते बर्ड्स जे हाय उंच जे उडटा ते उडले कारणान ते फ्लायटा थंय सांपडटा आनी ते बर्ड हीट म्हणटा. एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आमचे ब्लेम घालता, पूण म्हाका दिसना बाकी वेळार कित्याक जायना. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. कुडबण पारंपारीक नुस्तेमार आनी मोठ्या बोटकारां मदीं पेटलें. मोठे ट्रॉलरवाले पारंपारीक बोटकारांच्या जाग्यार बोटी दवरतात आनी वेल्यान शापोतां सांगतात. तांचेर कारवाय करची म्हूण हे बोटकार मागतात. वेळीचो आमदार म्हणटा कुडबण जेटी, बोटी आनी ट्रॉलरांक पावना. बेतलांक आनी एक जेटी जायच, ती बांदल्या उपरांत खंय प्रस्न सुट्टलो. ही आमची जेटी आहा पळय आमकां दिल्ली आयस भरपाक, ते व्हडले बोटी हाडून तेमी लावन दवरलेले आहा जेटीक. ताका लागून आमी आज हांगा ह्यो आमचे धाकटे बोटी सगळी ऑप्शन जेटीक लावन ती जेटी ब्लॉक केल्ली आहा. जे जेन्ना पासून आमचो हो प्रश्न सुटना तेन्ना पासून ते आमी बोटी काडचे. आनी ते कशे काडना बोटी,
फाटी घे म्हटल्यार ते मागीर तांकां उपकार मागचे पडटा. येयल्ले दीस आमकां ते त्रास जाता, ताका लागून कितें तरी एक्शन घेवपाची गव्हर्मेंट. आमी इंडियना कडेन मागीत आसा की आमकां त्रास जाता, त्या कारणान आमकां एक सेपरेट तुमी जेटी दिवची म्हणून. जाल्यार आज 10 वर्सां जाली आमचो अजून सुद्दां सदींच येवन तांकां बोटी काड झगडोन परत ती बोट आमकां आयसाक नाल्यार डिझोला लावची पडटा. धाकले बोटकार आनी व्हडले बोटकार म्हणटा हे चालू आसा. कितलो टायम जाला आतां, कित्याक आमगे जेटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें आसना पयलो. ट्रेडिशनल आनी बोटूनच पळय धाकले. तेमी एक प्रपोजल दिला बेतला एक जेटी करया म्हणून. बेतला म्हणजे मुशेर एक्झिस्टींग जेटी पळय केपना बोट्स थिंगा. आनी तो प्रपोजल आमी गव्हर्मेंटाक दिल्लो आसा. आमगेलो रिक्वेस्ट आमी मातशें बेगीन करच म्हणटा. घेऊ एक विराम.